गांधी मार्केटात टँक बांदपाक गेलो पळय ताजे विशीं आज मिटींग जाली आनी मिटिंगेन अशें ठरयलां की ते जागो पावना आमी मागिल्लो 10/10 म्हणजे 100 किलोमिटर ताणें दिला 10/6.5 सो तो आतां मिटिंगेक उलोवन आतां ठरयलां की ती डिझायन म्हणजे टँक आसा पळय तो कमी हें कर म्हणजे चेंज ऑल्टर करपाचो त्या जाग्यार बसोवपाक ठरयलां. पयलीं कितली कॅपेसिटी पयलीं आशिल्ली 100 किलोमिटर म्हणल्यार जवळ जवळ 1 लाख लिटर आतां ते 80 किलोमिटर ठरयलां. सो टाकेचे प्रोसिजर स्टार्ट आहा फ्रॉम लास्ट आय थिंक 1.5 हय. आतां हितून भितर इनवॉल्वमेंट जेन्ना वॉटर सप्लाय जाल्लें आहा वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट डिविजन 9 आतां तांकां जो प्लेस आमी आयडेंटिफाय केल्लो पयलो आसलेलो ओल्ड फीश मार्केट आतां आमी गेलो थिंगा मल्टी स्टोरेज पार्किंग घेवपाक ताका लागून तो प्लेस चेंज ऑफ सायट जाला आनी ते आतां आमी हांगसर गेले गांधी मार्केटान तांकां नियरली 2.53 स्क्वेअर मिटर सुमार कमी पडटा. तांकां जाय एक्चुली एज फॉर द फायर एंड तांकां 10/10 जाय दॅट इज 100 स्क्वेअर मिटर. सो दे आर गेटींग रावंड अबाउट 80-85 स्क्वेअर मिटर म्हळ्यार 15 स्क्वेअर मिटर तांकां लेस पडटा. सो बिकॉज ऑफ दॅट आतां परत ड्रॉइंग्स करपाक गेल्लो आनी आमगे आतां विजय कुडचरकार असिस्टंट इंजिनियर तांकां सांगलां विथीन 2 to 3 days मीन्स स्टील मंडे तो आमकां सगळें रिजल्ट. आमी हांगा एक 200-300 पूण मिटींग जाल्यो टाकये लागून जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफिसर आतां म्युनिसिपालिटी PWD आमची याद येता जेन्ना उजो लागता तेन्ना याद येता. इतलें आमी लॅटर केली इतलें केलें लास्ट लुगार हांगा ओल्ड नुस्तें मार्केटां केलो आतां गांधी मार्केटां केलो अशें जाग्याचें हांकां म्हणजे कोणाक पडोंक वचना. आयज आमी तांकां वॉर्निंग दिला सपोज हांकां हे एक म्हयन्या भितर लागीं जायना जाल्यार आमी मुखार कितें करपाक तें करतलो म्हणून. कित्याक PWD एक सांगता म्युनिसिपालिटी एक सांगता म्हणून आतां प्रेजिडेंटान आनी चीफ ऑफिसरान जॉयंट मिटींग घेवन हे टाकयेचे प्रॉब्लेम एक म्हयन्या भितर सॉल्व करता म्हणून सांगलां आमकां.